जेन्ना हे परमिशन दिता तेन्ना हांकां बिंदास परमिशन दिता ते म्हणटा काय ना सगळें क्लियर आसा म्हणून आयज हांगा कल्वर्ट घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा दोन वर्सां जाली थंय आनी 39A तेंच्यांनी त्या प्रपोजलाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हो ऑफिसर तेणें रिपोर्ट करूना काय करूना फक्त मेजर केलें आनी आपलो पळयटा तेणें खरें म्हणल्यार जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता सरपंचाची सिग्नेचर घेवंक जाय कित्याक सरपंच आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा लोकल पंच मेंबर ती हांगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन केला म्हणून पण आतां तो पळयटा तेका जेन्ना क्वेश्चन्स विचारले तेका क्वेश्चन आन्सर करपाक जायना तो म्हणटा आपणाक ऑफिसरान सांगला हांगा वचून यो म्हणून म्हटल्यार तुमी कितें हांगा टायमपास करपाक येयला फक्त तुमची हांगा येवन टायमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयलें वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा हांगा उदक भरता रस्तो भरता व्हॅल्यू असताना किंवा सरपंचाची सायन ना कोणाची सायन ना ताका व्हॅल्यू असताना कोर्टान फाल्यां कोर्ट विल नॉट रेकॉग्नाइज डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज नॉट कम विथ हिम कोर्ट हॅज डायरेक्ट डेप्युटी टाउन प्लॅनर टू कम विथ हिम वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज सेंड हिम मेडिमल स्केप कोर्ट वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर असताना परमिशन सॉलिड दितात ते भितर आता तुमची मेन सिंपल आसा तू इन्स्पेक्शन सारखे कंडक्ट कर आनी आमकां डॉक्युमेंट दाखय खंयच्या आधाराचेर तुम्ही परमिशन दिला तो डॉक्युमेंट दाखोवपाकूच रेडी ना ताका सांगलें आमी प्लॅन दाखया म्हणून हे खंयच्या आधाराचेर तुवें दिला तो कित्याक कितेंय दितलो ना ताका कॉन्क्रीट प्लॅन आसपाक जाय आनी दॅट प्लॅन इज हॅज टू बी अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ही इज सेइंग दॅट आय एम नॉट लायबल टू शो द प्लॅन आमकां दाखोवपाक ना म्हणटा आता तो येऊन केला कितें कडेन तो येवन टायमपास केला हांगा टेप लायल्या गेला काय उलोवपाकूय रेडी ना धांवता पळोवपाक रावला बसना तितून सिंपल आसा डिमांड लोकांचो इतलोच आसा की जो इन्स्पेक्शनाक हांगा येयला तेणें सारकें इन्स्पेक्शन कंडक्ट करचें अलॉंग विथ द सरपंच जो सरपंच हांगा आसा बाकीचे जे गांवकार आसा गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन करचें आनी तें नोटिफाय करून तेणें दाखोवचें अलॉंग विथ आमकां तो प्लॅनूय पळोवपाक जाय खंयच्या आधाराचेर तुमी हें दिल्लें आसा कल्वर्ट बांदपाक हें सगळें क्लियर जावपाक जाय तेन्नाच तेका लागून तेका लोक हांगा रावल्या तेजो आन्सर घेवपाक You can't say like that because you have come for the inspection. No. You have to tell us because you have come for the side inspection. That's what I'm saying. You'll have to come with the documents while doing the inspection. You can't come shaking your hands like this. Look, which officer? Jaydev is the deputy town clerk, correct? So he should have come over here, no? Before proposing, listen one thing. What I'm saying is that before proposing anything, then you'll have to do a site inspection, proper site inspection. You have seen the densely trees over there, and you'll have already proposed it for land change under that kind. Or it is been approved as per Sarpanch approval. So when you are granting a permission, you'll have not checked the crossing of Nalla. And there is a high tide when there is a heavy rainfall. There is a high tide over there. So you'll have not checked it. How you can give a permission? So without checking reality, sitting in the office and signing everything. So basic thing is there. That's it. That is the government of the day. Because of the permission. Before giving construction license, you have to come physically and check. Right. You'll have to check. The culvert from in to in is 430. Which provision of the TCP he is authorized for culvert? It is road and bridges. PW road and bridges for permission. That's what I'm saying. आमका शिक्षण गाडो बंद आमका. तुम्ही आता खंयच्या बेसिसाचेर केला तुम्ही करूंक शकना न्हू तुमकां एवरी टायम लोकांक कोर्टान वयचें पडटा लोकांक डिफरंट डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटीजान वयचें पडटा तेन्ना तुमी येता नाजाल्यार तुमी येत ना कोण सांगले ऑफिसर सांगले मिनिस्टर वॉट एवर कोण सांगता तुमी अप्रुवल दिता दीस इज कंप्लिटली रॉंग आयज लोक येयला तूं वचपाक सोदता कशें कित्याक जाल्यार तूं आन्सर ना ते जयदेवाक सांग जयदेवान हांगा येवपाक जाय आसलो सायटीचेर इतले लोक आयज जमले हांगा आमी बसून हांगा येयले स्पेशली लोकांनी आपयला म्हणून तेन्ना जयदेवान हांगा स्पेशल येवपाक जाय बिकॉज ही हॅज गिवन द परमिशन करेक्ट डेप्युटी टाउन प्लॅनर इज कन्सर्न ऑफिसर टू गिव अ परमिशन You should have been present. or your TCP board, whichever board has granted this permission, you should have come over here. Yedoso road asa. Yedoso road actually mitru atpa. Existing road over there, culvert to culvert is 4.30. कोहे दिले. ऑफिसान बसताना सारखी किती कॉलेज कल्वर्टाचे कॉलेज 4.30. म्हाका मातसो तेका अप्रोवल बाय घेऊन प्लॅन दाखय मरे आता तू Sir, every inspection, the right person never comes. This is the trick of the government. This is always the trick. I want to Third person coming. plan I don't know. propose whatever you have proposed over there.